आमी आसा आयज हांगा तिस्कार उसगांव जो फोंडा पुलीस स्टेशनाचो आउटपोस्ट आसा थंय आसा, ज्या जाग्यार काल राती पेटक्यांक एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटाक गुरुदास वाडकर हो बेतकी खांडोळाचो 61 वर्साचो जवळ जवळ ताका हांगा जागीच मरण आयलें. दुसरी म्हणल्यार ही जी गाडी आसा हे गाडयेच्या फाटल्या टायरा पोंदा तो सांपडलो जेन्ना दोनूय गाडयो हांगा फोंडेच्या दिशेन वयताल्यो तेन्ना जेन्ना ओवरटेक करता आसतना तेन्ना फाटल्याच्यान ताका ती स्कूटर लागलें आसूं शकता गेक आनी ती स्कूटर भायर पडली आनी तो टायरा पोंदा पडला आनी तो चिडोवन हांगा मृत्यू जाल्लो आसा. ही घटना राती जवळ जवळ 8च्या दरम्यान घडलेली अशें दिसून येता. फोंडा पुलिसांक जेन्ना हेजी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना तेणी त्या ठिकाणी धांव घेवन रातची ही गाडी हांगा पंचनामो करून हांगा आउटपोस्टार हाडून दवरिल्ली आसा. पळोवपाक गेल्यार स्कूटर कांयच जालें ना, स्कूटर सायडीच्यान पडली, एक सायडीच्यान मातशी स्कूटर झरकटलेली आसा पूण तो फाटल्या टायरा पोंदा सांपडल्या कारणान तेजो जागीच मृत्यू जाल्लो आसा. अशी तरेची घटना हांगा घडली आनी ताका लागून जो गुरुदास वाडकर आसा हो हांगा जागीच मरण पावल्लो आसा. अशें आयकूं येता की गुरुदास वाडकर हो सांकोडा गांवांत घर बांदून रावतालो बेतकी खांडोळ्याचो, मूळ बेतकी खांडोळ्याचो. काल वर्धापन आसले कारणान बेतकी खांडोळा वर्धापन आसल्या कारणान थंय वचपा खातीर तो सांकोड्याच्यान बेतकी खांडोळा वचपा वयतालो आनी वाटेर ताका हो अपघात जाल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर.